देशभरात चित्र आसा भाजपाचो पराभव करपाक सगळ्या पक्षांनी इंडिया बरोबर रावपाक जाय म्हण. मात रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष इंडिया बरोबर आयले दिसना. तांच्यांनी इंडिया बरोबर रावचे आनी आपूण भाजपा बरोबर ना ते सिद्ध करून दाखोवचे म्हण गिरीश चोडणकर उलयला. RDX खातीर बिठोणेच्यान संजय मनोली. आता हे वर्कर एकीकडे येता आणि खंय तरी आतां सगळ्यो ज्यो पार्टी आहा हे एकीकडे येवन सगळीकडे इलेक्शन अशें गोंयान अशी तुमची मिटींग बी जाल्या बाकीच्या पार्टी कडेन. नॅशनल लेवलाचेर आमची जी इनिशिएटीव आसा इंडिया त्या हेतूंतले आतां गोंयचे प्रमुख्यान पक्ष खंयचे आसा एक आसा आम आदमी पार्टी आसा, तर गोवा फॉरवर्ड आसा, मागीर TMC आसा. हे सगळ्या पक्षां कडेन केंद्रीय नेतृत्व उलयता. आनी एक रिजनल जी पार्टी आसा रेव्होल्युशनरी गोवन, पूण तेणी आजून एक्चुअली दाखयलें ना. आमी तेंचे कडेन मागलेलें की रेव्होल्युशनरी गोवनान दाखोवचें गोंयकारां, कारण जेन्ना देशभर एक चित्र आसा की BJP पार्टी म्हणटा तांकां डिफीट करपाक जाय आनी थंय एक ऑल्टरनेटीव हाडपाक जाय म्हणून सगळे देशांतले लोकूय एक जातात, लोकांचे लोक एक जाता म्हणून देशाचे वेगळे वेगळे पार्टी एक जातात. तेन्ना रेव्होल्युशनरी पार्टी एकूच कुशीक रावल्ली आसा, ती आतां इंडिये कडेच्या बरोबर ना आनी NDA बरोबरय ना अशें दाखयता. पूण तेणी तर BJP बरोबर ना, त्यो पक्ष सगळे इंडिया बरोबर येयल्ले आसा. सो तेन्ना रेव्होल्युशनरी गोवन्स जी पार्टी आसा जर तुमी BJPच्या अगेन्स्ट आसा जाल्यार तुमी डेफिनेटली ह्या जो एक ब्लॉक आसा इंडिया तेका BJPच्या विरुद्ध येवन त्या ब्लॉकाक सपोर्ट करचो. ज्या कारणान जे देशाच्या लोकांक दिसता की जो नरेंद्र मोदी सरकार आसा हो देशाच्या विरुद्ध काम करता, बहुजन समाजाच्या विरुद्ध काम करता, युथाच्या अगेन्स्ट काम करता, फार्मराच्या अगेन्स्ट काम करता, ल्हान मोठे बिझनेसमॅन आसा तेंच्या अगेन्स्ट काम करता, देशाचे आमचे जे डिफेन्स हे आसा चायनान पयला कितले एग्रेशन तेजे अगेन्स्ट काम करता, गोंयची देशाची इकॉनॉमी काबार जाता तेंच्या अगेन्स्ट काम करता. सो त्या खातीर जशे लोक सगळे एक जाल्ले आसा तशेंच रेव्होल्युशनरी गोवनान स्टॅम्प घेवचो. आमी मागता तेजे कडेन की त्यांनी येवन इंडिया लोकांक सपोर्ट करचो आनी जे देशांतले आनी गोंयचे लोक मागतात तो डिमांड पुरो करचो. सगळे दिसता रेव्होल्युशनरी गोवन BJP सपोर्ट काम करना म्हणून ते करना जाल्यार प्रूव जातलें न्ही. सपोज ते इंडिया ब्लॉकाक जॉयन जायना जाल्यार डेफिनेटली ते BJPचे बरोबर आसा म्हणून प्रूव जातलें न्ही. गोंयच्या लोकांकूय कळटलें आनी सगळ्यांक कळटलें एक्चुअली ते एक्झॅक्टली खंय आसलें. ते एक तर तुमी BJP बरोबर आसपाक जाय, नाल्यार BJPचे विरुद्ध आसल्यार तुमी इंडिया बरोबर आसपाक जाय.